आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे गेलो, आम्ही आमदाराकडे गेलो आणि आमचो जो प्रश्न आसलेलो तो प्रश्न आम्ही वारंवार तेंचे कडेन सदोदीत मांडीत रावले. जेन्ना आमकां सारकें आन्सर मेळ्ळें ना तेन्ना आमचो एक निर्णय येयलो की आमी लेटर करून एक चेन हंगर स्ट्रायक करचो आनी आमी रितसर आमी आमगेलो पत्र व्यवहार करून आमी रितसर 2 दिसाचो हंगर स्ट्रायक हे केल्लो चेन हंगर स्ट्रायक केल्लो आसा. आनी तेजो आयज आमकां परिणामूय दिसून येयल्लो आसा. कितें म्हणून आदलो वन मंत्री, आदलो खासदार आनी आदलो आमदार विनयभाई तेंडुलकर हे तेणी जेन्ना पळय स्टार्टिंगाक अस्तित्वाक हाडलेलें हेच लोकांक घेवन पयलीं आमच्या भरपूर पयलीं कळ्ळें तुका 30 वर्सां पयलीं तेणी हो जो वॉस्ट हँड आनी ह्या कुळे आनी मोले पंचायती लोकांक हो न्याय मेळोवन दिल्लो तोच स्वता आयज ह्या हेजेर येयल्लो आसा. आनी तेणें आयज आमकां कितें सांगलां, आयच्या दिसा पुरती जो कितें सद्या तुमगेले ऑफलायनीचेर गाडी तुमी सोडा, आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप करुया आनी हेजेर तुमगेलो तोडगो कितें आसा तो सुटाव करून दिवया अशें सांगलां. आनी तेजेर आमी विश्वास दवरून आयज आमी आमगेलो हंगर स्ट्रायक आमी व्हरूना, आमी हंगर स्ट्रायक चालूच दवरून आमच्यो ज्यो पोटापाण्याचो जो वेवस्था आसा ती आमी सुरवात केल्ली आसा. कितें आमचे एकूच मागणें, कितें मागणें, जी वेबसायट आमी तयार केल्ली ती वेबसायट आमकां दिया. ते वेबसायटीचेर जे सरकाराचे नियम कितें आसा ते नियम आमी सगळे पाळून आमी आमगे सायडीच्या वेबसायटीचेर आमी हो धंदो सुरवात करता. इतलीच आमची मागणी. डिपेंडंट आसूं जाय म्हणून ही ओनूची न्हू. 30 वर्सांची पयलीं ऑफलायनीचेर गाडी वयताल्यो. जेन्ना इल्लो डिजिटल येयलो तेन्ना आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान दोतोर प्रमोद सावंतान कितें सांगलें तेन्ना आदलो PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर आसले तेन्ना तुमची वेबसायट तुमी काडा, तुमची वेबसायटीचेर तुमी ऑनलायन प्रक्रिया सुरवात करा. तीच पद्दत आमी लास्ट टायमार केल्ली. 1 वर्स आमी ते पद्दतीन चलयलें. आतां हें अकस्मात येयलें आनी हो GTDC म्हणून कावंटर जालो, हांगा GTDCचे म्हणून वेगळे कितें पयशे घेवपाक लागले आनी मॅच जालें. भरमसाट पयशे ट्युरिस्ट लोक रिटर्न वचपाक लागले. आमच्या धंद्याचे हांगा परिणाम जावपाक लागलो. आमी वारंवार आमी सरकारा कडेन सांगत रावले बाबा आमच्या धंद्याचेर हांगा इफेक्ट जाता. कळ्ळें तुका. म्हणून चड पयशा लागून हांगा ट्युरिस्ट लोक वचपाक लागले. म्हणून आमचो धंदो आमकां टिकोवन दवरपाक जाय म्हणून आमी हें सगळें सरकारा मदीं हें केलां. आमगेले कोणा कडेन राजकारण ना, आमी पोटा लागून धडपडटा आनी पोटाकूच लागून हें सगळें करता. म्हाजें नांव निलेश वेळी आनी आमी आमगेले बाकीचे सगळे एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर, सेक्रेटरी, वायस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर सगळे आमचे 9 जाणां आमगेले मेंबर आसा. सद्या 2 जाणां आमगेले कावंटराचेर लक्ष दवरुना. आनी सांगपा म्हणल्यार हें असोसिएशन मुखार पयलीं 25 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आमचो बाबा आदलो मेंबर आमचे कडेन आसा 25 वर्सांचो. 15 वर्सां प्रेसिडेंट हांव तेजे कडेन 25 वर्सां